हाका जनरल सेक्रेटरी पोस्ट दिल्लो त्या पोस्टाक हांवें 101% न्याय दिला. आता सस्पेंड केले, भायर उडयले, काँग्रेस पार्टीन दवरले ना सुद्धा म्हजे जे पळय अगेन्स्ट बीजेपीचे काम करपाचे जे आसा ते चालूच उरतले. आपल्याकडे आनी पार्टी सांबाळपाक जायना अशें सांगून रेजिग्नेशन दिवन गेलो. बरें, रेजिग्नेशन एक फावटी दिवना, 3दा रेजिग्नेशन दिले. त्याच मनशाक जो कॅपेबल ना अशें सांगता आपूण, त्याच मनशाक आता लास्ट इलेक्शनाक 6 म्हयने म्हणसर आता. म्हणजे हाजो जर आमकां अशें दिसता काँग्रेस पार्टी गोंयान सरकार घडोवपाक सिरियस आसा काय ना हाजेर प्रश्नचिन्ह जाता. लोकांचे काम करपाक, आता कारापूरच्या लोकांक सपोर्ट करपाक किंवा फाटल्या मिराबाग वचपाक किंवा आम्ही चिंबल प्रोटेस्टाक सपोर्ट केलो किंवा म्हाका कोणी बारीक सारीक लोक आपयता तांचे जे पळय समस्या आसा जाणून घेऊन तांच्या खातीर आवाज उठोवपाक म्हाका खंयच्याच पार्टीची गरज ना. काँग्रेस म्हणून हांव आसा अशेंय ना, हांव इंडिपेंडंटली काम करताले. आणि काँग्रेसी म्हाका आतां फायर ब्रँड मागीर वागीण ही नावां कित्याक दिल्ली? स्वताच्या आवाजा खातीर आनी हाजे खातीर, काँग्रेस पार्टी खातीर न्ही. काँग्रेस सस्पेंड कर, डिसमीस कर, तुम्ही आपया न आपया फरक पडना. म्हजें मत एकूच आसा, जेन्ना आमी 4.5 वर्सां काम केले, आता जेन्ना आमकां फळ मेळपाचें आशिल्लें, जेन्ना लोक सांगताले की काँग्रेस सरकार करपाक शकता, एक बदल जावपाक शकता, जाल्यार तुम्ही हे चेंजीस कित्याक केले? म्हणजे म्हाका अशें विचारपाचें आसा की काँग्रेस पार्टीक गोंयान सरकार घडोवपाचो किंवा एक बदल करपाची इच्छा ना काय?